काँग्रेसीचो मूळ फुडारी राजेश वेरेकाराक कडेक दवरून केतनाक उमेदवारी दिवपाची गजाल सध्या चर्चेंत 50 कार्यकर्त्यांनी जीपीसीसीचो अध्यक्ष अमित पाटकाराक घातलो घेराव. मुरगांव एमपीएच्या जागेंत उबारिल्ल्या छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या पुतळ्याचो विशय कोर्टांत आसतना आमदार संकल्पान थळाव्यांक घेवन पुतळ्यांचें केलें उक्तावण. कला अकादमीच्या अ गट नाट्य सर्तीचो निकाल फिरोवंक अधिकाऱ्यान परीक्षकांचेर घातलो दबाव. सुत्रां सांगतात अध्यक्ष बाबू कवळेकार म्हणटा विशय आपल्या मेरेन पावूंक ना. एनजीटीन रेंव काडपाचेर घातिल्ली बंदी आनीक वाडयली. रेंव काडपा खातीर न्हयांनी प्रस्तावीत केल्ल्यो सुवातो प्रतिबंधीत इकॉलॉजिकल झोनांत. युती विशीं काँग्रेसीन भुमिका करची स्पश्ट. नाका जाल्ली स्टेटमेंटां करचे पयलीं आपसांत उलोवचें म्हणटा विरेश. सगळ्यांक विश्वासान घेवन युतीचो निर्णय. पाटकाराची विरेशाक जाप. दाबोळे विमानतळ 2 ते 3 दिसांनी पडटा बंद. खासदार विरियातोचे फेक स्टेटमेंट व्हायरल. विरियात म्हणटा हांवें अशें स्टेटमेंट करूंकूच ना. भाजप करता दिशाभूल. ब्रिटनाचो आदलो प्रिन्स अँड्रूक अटक. पदाचो गैरवापर केला म्हूण आरोप. ब्रिटनान खवदळ. गुगलाची भारतान 1.25 लाख कोटींची गुंतवणूक. केबला वरवीं दर्यांतल्यान भारत अमेरिका जोडटले. पयलीं चीनाचो रोबोडॉग आनी आतां कोरियाचो सॉकर ड्रोन. गलगोटिया विद्यापीठाचो आनीक एक प्रकार उक्ताडार. पाकिस्तानाच्या कराचीन जाल्ल्या स्फोटांत 16 जाणांक मरण. सुमार 14 जाण जखमी. गॅस लीक जाल्ल्यान जाल्लो स्फोट म्हूण दुबाव.